मातसो बॅकवर्ड गेल्ले भाशेन दिसता म्हाका न्हू कोण फुटबॉलान इनवॉल्व आहा तेंकांय खबर आहा कितें जालां आदीं आमचे क्लब आहले टेम्पो सालुंकर स्पोर्टिंग चेचील सगळे क्लब आहले सो एका क्लबान 25 प्लेयर आसताले सो अरावंड 150 गोंयचे प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर आसताले त्या क्लबान आतां कितें जालां ISL टीम आहा एकूच FC गोवा तेका मे बी 10 जाण खेळटात आनी मागीर भायर 2-3 12-13 प्लेयर आहा बाकीचे प्लेयर डिफिकल्ट जाता तांकां हें जॉब मेळपाक सो म्हाका दिसता आमी आतां आनीक कितें करूंक जाय अशी हें आतां कितें केलां पळय तें बरें आहा कोर्तालीम विलेजेस स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेअर असोसिएशन एवरी इयर आमी हे फेस्ताक आमी फायनल करताले पूण कांय ग्रावंडाच्या परिस्थितीक लागून आमी हे 5 वर्सां कांय करूंक पावोंक ना कित्याक ग्रावंडाची परिस्थिती सारकी आतां फादरान सांगलां कितली 5 वर्सां जालीं आमचो ग्रावंड मेंटेनन्स जावंक ना पूण आयज आमकां थोडोसो आमकां फादरान भरपूर हेल्प केलो हो ग्रावंड सारको करून दिवपाक हांव फादराक पयलीं सद्याक चडान चड देव बरें करून म्हणटा आनी आयज फुटबॉल फॉर कोर्ताली युनिटी आनी हो ऑर्गनायज केलो आनी बरो भाशेन हो ऑर्गनायज केलो जो फुटबॉल फॉर युनिटी ऑप्शन बेज टोर्नामेंट हो घडोवन हाडलो आनी आमच्या सगळे कुट्टाडच्या गांवां भावा भयणांनी हो आयज बरे भाशेन हो पडयलो फादरान आतां सांगलां फ्लड लायट देखून करपाचें आसा म्हाका दिसता आमी हो जावपाक जाय म्हजी एक एम आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली आमी एक बरो स्पोर्ट्स भुरग्यांक आमी स्पोर्ट्साक फुडें व्हरपाक हांव वावुरतलो हें म्हजें उतर जावन आसा आनी हें जरूर म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी जावपाक शकता हें जातलें हांव फुडाराक चिंतलो धाकटे एक फुटसॉल ग्रावंड करपाक भुरग्यांनी केन्ना येवन खेळपाक व्हडली गेम खेळोंक आनी हो मागीर ग्रावंड इम्प्रूव करून कशें कितें करूंक येता तें डिजास्टर मॅनेजमेंटा लागीं तांचे लागीं हेल्प घेवन हो एक ग्रावंड आमचो बरो करूंक आनी आमच्या भुरग्यांक बरी संदी मेळूंक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर तर ना जाल्यार आमचे प्रोफेशनल प्लेयर्स वयर सरचे नात